Walka tuyem. Christi lokauneta balkak polyong sota natalyang mun dovta sorgionot sota tuye 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 nevon sorga paune tuye 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 bagoy amche aune. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भयणी भावानो, आमी जेजूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी करतना आयची वाचपां आमकां ओत्मीक वाटेन तयार जावंक आपयतात. तर आमच्या सोरवंडाराक आमच्या काळजांनी येवकार दिवंक आनी ताच्या येण्याक आमी सदांच भरवशाच्या पावलांनी तयार आसूं आमकां बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें शांतीचें आनी पेकोणीचें जावंक पातकी ओस्कोत म्हूण देवाची काकुतीचेर भरवोसो धरून देवाची काकुतीक आमी उलो मारुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बायकेन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या दिलुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, मुनच्या सोयबान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सोर शक्तिवंत जावनूय आंकवार मारीचे उदोरीन तो ओस्कोत मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियोंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकूत मेळूं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. मालाकियास प्रोवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्विस्पो देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्यांक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरान भितर सरतलो आनी ज्या करोराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय वय तो येतलो अशें दरबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो जावन आसा शेतेचें आकटें आनी धोबयाचो खार. रुपें निर्मळ आनी नितळ कोत्तोल्या भाशेन तो आपले आसोणार बसतलो. लेवीच्या पुता दुवांक तो निर्मळ कोत्तलो आनी ताका रुपें आनी भांगारा वयर निर्बेल कोत्तलो आनी तेन्ना
ती पूर्णपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो कोत्तल्यो अशें म्हाका आदल्या काळार तशेंच तेन्ना जुदेच्या आनी जेरुजालाची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानवतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्यांक हांव पाठयतलो. हांव येवच्या देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायचें आनी भुरग्यांचें काळजान मोगान एकवटतालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सगळीं म्हणुया: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुज्या मार्गार म्हाका दाखय. तुज्या संतोशाच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा, खालत्यांक तो सोंसणिकायेन मार्गार चलून व्हरता, दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुनयादीचो फातर. तुवेंनूच मनशांक मातयेचो केलाय, ताची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस लागीं पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जकारियस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुवा म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवांचो. भयणी भावानो, नातालाची परब लागीं पावल्या. आमी घडये घरांनी आमच्या घरांनी गोठो करून नोखेत्रां लावन एके भाशेन भायल्यो तयारी केल्याच आसतल्यो आनी त्यो एके भाशेन गरजेच्यो. पूण जेजू आमच्या घरांनी आमच्या घराच्या गोठ्यांनी दवरच्या आदीं, ताका आमच्या घरांनी येवकार दिवच्या आदीं आमी ताका आमच्या काळजाच्या गोठ्यांनी येवकार दिवंक खूब गरजेचें. आनी हाका लागून आमची काळजां आमी नितळ आनी निर्मळ करूंक जाय. आमी एके भाशेन जेजूच्या येण्याक ती तयार करूंक जाय. आनी ही शिकवण आमकां आयच्या वाचपांनी मेळटा. पयल्या वाचपांत प्रवादी मालाकी ह्या तयारी विशीं एक स्पश्ट उलयता. तो म्हणटा, सर्वेस्पर देव म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतां. देवाकूय जाय आमी एक बरी तयारी केल्ली
आनी त्या वेळार देवान एक निरोपी धाडलो ती वाट तयार करूंक. आनी आमी जाणाव तो जुआंव बातीस निरोपी जेजूची वाट तयार करूंक आयलोलो. आनी ताचे विशीं आमी शुभ वर्तमानान ताच्या जल्मा विशीं आमी आयकलां. जुआंव बातिसाच्या जल्मांतल्यान प्रवादी मालाकीन दिल्ली ती भास एके भाशेन पूर्ण जाता, साकार जाता. जुआंव बातिसाचो जल्म हो एक खंयच्याय भुरग्याचो जल्म एके घोराब्याक खुशालकाय दिता. तेच भाशेन जुआंव बातिसाच्या जल्मांतल्यान न्हय फकत ताच्या आवय बापायक, सगल्याक शेजाऱ्यांक आनी सगळे पिणकेक एके भाशेन खुशालकाय भोगली. ताचो जल्म देवाची शक्ती, बोड आनी देवाची येवजण पुरगोट करता. आमी जाणाव एलिझाबेथ आनी जाकार्या उतार पिराय आसुनूय तांकां एक भुरगो जल्मता. आनी अशे तरेन देवाच्यान जायना तशें कांयच ना हें जुआंव बातिसाच्या जल्मा वरवीं शुद्ध जाता. जुआंव बातीस फुडें देवाचें राज परगोटच्या आदीं आपल्याक देवान दिल्ल्या कार्या तो वळखून घेता आनी सोरवंडाराक घेवंक लोकांक एके भाशेन तयार करता. जिवीत बदलात, देवाचें राज लागीं पावलां ह्या उतरांनी तो लोकांक जिविताची नोसोरणी करूंक उलो मारता. म्हज्या भयणी भावांनो, जशी देवान लोकांक जुआंव बातिसाच्या हातांतल्यान आपल्या पुताच्या येण्याक तयार केली, तेच परीन तोच देव आतां आमच्या काळजाची तयारी करूंक आमकां आपयता. आमी सगळीं अस्कोत मनशां आमी जाणाव आनी असोकतायेक लागून आमी पातकांत पडटा. घोडे कोणाच्या रागान आसात आनी कोणाच्या दुस्मानकायेन आसात, खंय तरी गर्व आसा, कसलीं तरी पातकां आमच्या जिवितांत आसात, तरी आमी ह्या पातकांची दूख दवरुया आनी बरें कुमसार करून एके भाशेन आमी जेजूच्या येण्याक तयार जावया. जेजूक आमच्या काळजांनी येवकार दिवंक आमी एके भाशेन फुडें सरुया. आनी ह्या दिसा भेटेंत आमी आत्मीक वाटेन तयार जावंक देवाची कृपा मागतना आमचें जिवीत पातकांतलें मेकळें करूंक एके भाशेन स्वतंत्र मनशां कशीं जेजूच्या जल्माचे परबेक परब समोर उमूंक तयार जातना देवाची कृपा आनी बोड मागुया. आमेन. गीत घेवया. पेज 42, C32, सर्वेस्परा देवा. म्हज्या भयणी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसोणें आमकां संपूर्णायेन मेळूं आनी आमच्या सोरवंडाराचो जल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी संबोरूंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या सोलमाचे पोरबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं. ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावन वाखाणणेचीं. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. सोम्या जेजू आमी ओंडोकता आनी कालचिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमचे भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमांव आमचे गोंयली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बारबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन.
जेजूच्या येण्याक आमी बोरवोशाच्या पावलांनी तयार जावंक आमी सोरवंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली होस्त जेजू तो आमच्या काळजांनी येवंक आवडेता आशेता. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया पेज 54 D13 जेजू बऱ्या गोवल्या. Pour
हो पळय उमरार उबो रावन हांव दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार काडीत जाल्यार ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों आनी ताच्या सांगाता जेवतलों आनी तोय म्हज्या बरोबर जेवणाक बसतलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां कोरुणायेन आमचीं काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो बोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलोल्यो दिवत्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सरवडणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. आमचे ओत्रे बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांतांव. आमेन. गीत घेवया पेज 98 G4 बापा पावसा वरी. देवो